मोगाचनो कोंकणी भाशे खातीर संगीत नाटक आनी सर्व कले खातीर निरंतर वावर केल्लो थकनातलो झुजारी बाब एरिक ओझेर आपलें झूज संपोवन ताणेंच ताच्या इश्टा सांगाता जल्म हाडिल्ल्या ह्या कला आंगणांत शांत न्हिदला, सासणीक न्हीद न्हिदला. वैयक्तीक तर्फेन ताका श्रद्धांजली भेटोवंक आनी ताची पत्नी जॉयस बाय, भुरगीं रश्मी आनी रितेश आनी तांच्या कुटुंबाक बुजोवण पाठोवंक हांव हांगा उबो आसां. सांगातास मांड सोबाण सकट कुटुंबाच्या सांद्याक बुजोवण पाठोवंक हांव आशेतां. खंयत हांव अरम करूं. एरिका बरीत आशिल्लो एक संगीत नाटक घडणार ताच्या जिणेच्या एका गणिताद्वारे हांव अरम करतां. इटलींत एकलो नवाडीक संगीत नाटक बरयणार आसलो, ऑपेरा बरयतालो. तो टुरांडोट म्हळ्यार एक ऑपेरा बरोवन आसतना सुमार हो संगीत नाटक अर्दो संपला. एका उचित पिडेन आस्पत्रेक एडमीट जाता, कॅन्सराची पिडा. आनी ताची चिकित्सा जावन फाटीं येता आसतना ताच्या स्टुडंट्सांक ताच्या शिसांक आनी सांगाता आपयता तो आनी म्हणटा, अळे हांव एक संगीत नाटक बरोवन आसां. हांव जर तर हो संपूर्ण करूंक शकना, हांव मेलो तर म्हजे उपरांत तुमी मून धरून व्हरी जाय, तो नाटक संपूर्ण करीत जाय. आनी जियाकोमो पाचिनी म्हण ताचें नांव त्या संगीत घडणाराचें. ताणें सांगल्या बरीच नाटक संपोवच्या आदींच तो देवादीन जालो. तो देवादीन जाल्या उपरांत ताचे इश्ट पुरो सांगता मेळ्ळे. तांकां ह्या सकट स्टुडंट्साक एकलो लिडर आसलो, ताचें नांव आर्थुरो म्हूण. आर्थुरो सांगता मेळ्ळो, सकट स्टुडंट्सां वट्ट गेले, ताचो संगीत नाटक संपयलो. आनी हो संगीत नाटक मिलानच्या एका बरयल्ल्या सभांगणांत प्रदर्शनाक आयतो जालो. ताळयांच्या आवाजा संगीत संगीत नाटक आरंभ जालो. आर्थुरो बॅटन काण घेवन हे ऑपेरा गायड करतलो, कंडक्ट करतलो. सुमार अर्दें हो संगीत नाटक संपला. आर्थुरोच्या हातांतल्यान बॅटन सकलां पडलें. सक्कड मौन जालें. ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां वळोवंक लागलीं. आनी आर्थुरोन लोकांक फेस करून म्हळें, दस फार आवर मास्टर कंपोज्ड. हांगा मुसोर आमच्या मेस्त्रीन बरयलें. बॅटन विंचता तो आनी बरयल्ल्या ताळयांच्या आवाजान तो म्हणटा, बट हिज डिसायपल्स कंप्लीटेड हिज वर्क म्हूण तो संगीत नाटक मून धरून व्हरता. यशस्वी तरान तें संगीत नाटक संपयता. एरिक बाब एक संगीत नाटक बरोवन आसलो, म्हणजे मांड सोबाण व कलांगण. कोंकणी भास, संगीत, नाच, विविध कला प्रकार संवसारभर प्रसारूंक तका नासतना झुजलो. आज झूज रावला, पूण एरिकाचो कोंकणी भाशेचो कलेचो संगीत नाटक संपोवंक ना. हांगासर जॉयस बाय आसा, रश्मी, रितेश, लुवी बाब मांडसोबाणाचे आसात आनी तुमी सक्कड आहात. कॅन वी बिकम एरिक्स आर्थुरो? जियाकोमो पाचिनीक आर्थुरोन पळय संगीत नाटक संपयलो, तशें आमी सगळ्यांनी एरिक बाबाचे आर्थुरो जावंक आसात. एरिक बाबा विशयांत हांव कितें उलोवं. एरिक ओझेर एकच एरिक ओझेर आसूंक साध्य, आनी एक एरिक ओझेर आसूंक साध्य ना. पयलो विशय, उठून दिसचो विशय ताच्या जिविताचो. बाब एरिक एक क्रांतिकारी व्यक्ती. ताच्या चिन्हांत, ताच्या उतरांनी, ताच्या करण्यांत बंडायगर म्हणटा आमी, रेव्होल्युशनरी. तुमी सकारात्मक काण घेया, नकारात्मक जावन काण घेया. ताचे थोडे कन्विक्शन्स आसले, ताची थोडी तत्वां आसलीं. ती सक्कडी सारकी म्हूण हांव सांगना, बट ही वॉज कन्विन्स्ड. एंटी एस्टॅब्लिशमेंट म्हणटा ताचो उद्देश बरो. थोडे फावटी ती वाट वा माध्यम सारकें नातलें जावंक पुरो, पूण ताका बगतलें हांव सामाजीक न्याय करून दितां, सोशियल जस्टीस, ताचें व्यक्तित्व तें. थोडे फावटी तो ओवरबोर्ड गेल्लोय जावन आसा, बट दॅट इज हिज नेचर, ताचें सैम. बाब एरिक आउट ऑफ द बॉक्स चिंतपी. ही यूज्ड to take the road not taken or less traveled, and that has made all the difference. Saktani samkali वाट तो सोलोंगना, कोणे सोलोंगना ती वाट तो समकल, and that has made all the difference. ताचे
क्रिएटिव्ह इनोवेटिव्ह कार्य, ती नावां, ती कामासळां, ती भोंवडी, ते निरंतरी, मांडो फेस्त, सांत, पोरोब, ते अस्मिताय फिल्म, विविध सोबणां. कोंकणी संगीताचे अमल वा पॅशन ताका ओकेस बसूंक सोडिना. थोड्या तेंपार एक एडवर्टिजमेंट आसलें, ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, ड्रिंक ओनली कोको कोला म्हूण. पूण एरिक बाबाक कोंकणी कोंकणी आनी कोंकणी उठतना बसतना न्हिदतना आनी कोंकणीचो उस्वास. एरिक एक शिस्तेचो त्यागी गुरू, ताका हांव द्रोणाचार्य म्हणटा संगीताचो. ताणें रुपीत केले सबार कलाकार आसात, असंख्यात. म्हज्या मुखार दिसल्यात ते, गॅजेटान दिसता, आश्विन दिसलो म्हाका, हांगा सबार जाण आसात. कवी, गावपी, बरोवपी, नाटकिस्त, रंगमंच कलाकार, वाजंत्र खेळपी, MC, कार्यक्रम निर्वाहक. फाटल्या दिसांनी हांव फेसबुकार पळयत आसतना हर एकलो उपकार आठोवन ताची बोगणां आनी चिंतनां लिखून आसात, श्रद्धांजली भेटून आसात. आनी हांव तुमकां सांगता, ताणें रुपीत केल्ले कलाकारात पळय, यू आर दी आर्थुरोस ऑफ एरिक ओसेरियो. तो तुमचे तेंचे येता आनी ताचें सोपान कंप्लीट करचें तें तुमचें काम. आनी एक शेगूण, एरिक कडक उतरांचो मनीस, असर्टिव्ह. देखून अभिमानी सांगता, सबार जाणांतून पयस गेल्लोय आसा. थोड्या फावटी हे आमचें बळ जाता, दीस बिकम्स आर स्ट्रेंथ, आमी असर्टिव्ह आसचें. बट समटायम्स इट कॅन बिकम अ विकनेस. आमी कोण परफेक्शनिस्ट म्हणटा पळय, आमची समस्या ती आहे. एरिकाचें आनी एक नांव अलेक्झांडर, आनी एक्सिडेंटली म्हजें नांव आनी एक नांवूय अलेक्झांडर. आनी अलेक्झांडराच्या जिणेंतली एक गजाल सांगता आनी हांव संपयतां. अलेक्झांडर एक फावटी ताच्या मंत्रीक आपयता, हांगे हांव मेल्या उपरांत इतलें काम तुवें करी जाय. पयलें म्हज्या मरणाची पेट व्हडल्या व्हडल्या दाक्तरांनी ववयचे, न्युरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट पुरा. दुसरें, म्हज्या मरणाची पेट व्हरता आसतना जें कितें म्हज्या कपाटांत भांगार पयशात मार्गार घालीचें आनी ताचेर लोकांनी म्हजी पेट व्हरून चलोवन वचाचें. तिसरें, म्हजी पेट दामता आसतना म्हजे दोनूय हात भायर घालून पेटयेच्या, पेट बंद करीचे. मंत्री म्हणलो, राया तुका इल्ली तकली सडील जाला की कितें? ना म्हणलो, हांव सारकें सांगतां. आनी राय म्हणलो, केदो व्हडलो दाक्तेर जाल्यार तो जीव वाचोवंक शकना, जीव दिवचो देवान व्हरचोय ताणें. दुसरें, आमी ह्या संवसारान केले भांगार पयशांनी पुराय एक दिसा हांगासर सोडून वचूंक आसा. आनी तिसरें, म्हजे हात भायर घाला म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार रितो हांव आयिल्लो आनी रितो हांव फाटीं वेतालों. आमी कितें बरेंपण करता तें मात्र आमच्या संगात येता. आनी एरिक बाबाचें बरेंपण कितें? कोंकणी भाशेक साहित्य, संगीत, नाटक कले खातीर ताणें केल्लें बरेंपण खूब आसा. हें हांगासर उरतलें. एरिक जियेतलो, ताच्या कोंकणी मायेच्या सेवे खातीर जियेतलो. आनी जॉयस बाय, ह्या एरिक बाबाच्या यशस्वी फाटल्यान तुजो पात्र विशेश आसा. हांव ह्या एका स्त्रीयेक सक्तन मुखार तिका सलाम म्हणटा. एरिक बाबा सांगता, सुखांत तशें दुखांत, पिड्यान तशें भलायकेन, सोंसणिकायेन, धैर्यान तुवें सांगत दिलें पळय, तुका आमी सल्यूट म्हणटा. खंडीत जावन मनीस अस्कत सुकोवन पडटा, पूण देव मोगाळ तो काकुळदार, तो बक्षिता, बरो गवडी तो ताच्या गोपान घेता. एरिकाक हांव सासणीक विशय मागता आसतना परत ती काणी उडासा काडटा. आर्थुरो जियोकोमो पाचिनेचें सोपान संपूर्ण करूं शकलो. बाय जॉयस, रश्मी, रितेश, लुई बाब आनी सक्कड माणसोपणाच्या मनशानो आनी आमी सकड, कॅन वी बिकम आर्थुरोस ऑफ एरिक ओसेरियो? देव बरें करूं.